सगळे उभे राहूया. सुरुवातीक आमी गायन गावया. आयचे नोवेल भेटयता लुइजा फर्नांडीस आनी भुरगीं, गाब्रियल ब्रगंदा एंड फॅमिली, तशेंच आयज जल्माचो दीस बेर्लियन मारिया ब्रगंदा. चे पासत आमी पतपत्यान देवा बापा लागीं मागुया आमचे सगल्यो गरजो पूर्ण जावन आमकां बरी भलायकी पावो जावन आनी देवाचे अर्पण बेसांव ताचेर आमी मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. हे मिसान बलिदानां. आयज आमी बागीवन सान सेबास्टियनच्या परबेच्या तयारेच्या 4थ्या दिसान आसा. आमच्या बापान सान सेबास्टियनच्या विनवणेन हे आमचे जिविताचे यात्रेन आमचे शिरा हे विशयाचेर आमी नियाळ करता आनी जेजून शिकयल्या मागण्याची समजुणी बारीकसाणेन समजून आमचो प्रयत्न जाता. आयज आमी जेजूच्या मागण्यांतल्यान 4थ्या होलीचेर नियाळ करतल्या आनी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आयज आमकां समजुणी दिवंक आयिल्लो आसा फादर पिटर, जो पिलाच्या संस्थेचो वांगडी. ताका आमी आमच्या कपेलांत माई मोगाचो येवकार दिवया. आयज इग्रोज माता बाग सेबेस्तियानाची परब संबोरता. आयज आन गोडवे सांगता सगळे सांत भक्त देवाच्या भोवतीन स्वर्गार आपले दीस सारतात. स्वर्गार राज्यांत देवाची खुशी सोर व्हरती. देवाची खुशी हें कितें गाय? सगळ्या मानान मोगान जायते पावट त्याचे खातीर आमी आमचो वेळ लेगीत काडून विसरल्या जाय. आयचे दिसा आमी आमच्या आवय बापांचो, शेमाय शेपायचो, सासू माय सासू पायचो उडास करुया. त्यांचे बरे भलायके आनी कुशलकाय पासत आमी मागुया. आनी जर तर ती ह्या संवसारांत अंतरल्यान तर तांकां सर्गीचें सूख मागुया आनी आमचे पासत विनोदी कोर म्हूण मागुया.
आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातखां आतां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भावां भयणा म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनात चिंतून आनी तोंडान चालून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पातोर घेवन सदांच सांगपार मागे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणा म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करावून प्रार्थना मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सोयीच्या बाप्पा सांग सगळ्यांक तुझ्या भाग्यवंत रोग साक्षात आयच्या दिसा सर्गीच्या जिविताक जल्मोचे खातीर तुझ्या मोगा पासत कशें मरण सोंसलें. हो ताचो दैनी म्हूण जल्म संतोशांत मरून ताचे भाशेन आमकांय कश्ट दगदा मोदें बळगूट कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या तुमच्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सकरो देव तुजे सवे जियेता आनी राजून चलयता सासणाच्या सासणांक. सम्यानाच्या पयल्या पुस्तकाकडे वाचो. म्हजो बापूय साव तुका मारून घेवचिता. त्या दिसांनी फिलिस्तीकारांक मारून दावीद परतो येताना इस्रायलाचे सगळ्या शारांतल्यो बायलो दोर तारशीशा आनी वेणीच्या आवाजार दळण करीत आनी नाचत सावलू राजा वेलूंक आयल्यो. त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलून आपले हजार मारले आनी दाविदान 10,000. सावलून एकदम कापलो आनी ती मुद्रां ताका बिलकूल मानली ना. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार तांणी 10,000 घाले आनी म्हज्या नांवार फकत 1000. रायपण मात भायडाव ताका सगळें आसा. तो दीस हांव सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवजून सावलून आपल्या पुता जोनाथनाक आनी सगळ्या आपल्या सेवकांक पळीत केली. पूण जोनाथनाक दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनाथनान दाविदाक असो शिटकायलो, म्हजो बापूय सावलू तुका मारूंक सोदता. तर फाल्यां सकाळीं तूं चतूर राव, खंयसरूय गपचूप लिपून राव आनी तूं लिपून रावतलोय त्या शेतांत हांव म्हज्या बापाय बरोबर येता आनी म्हज्या बापाय कडेन तुजी गजाल काडटा. तो कितें काम करूंक सोदता तें तुका मागीर गमयता. म्हणटच जोनाथनान आपले बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडून म्हणलें, तुज्या सेवका दाविदाचेर आड तुवें पातक करचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितेंय केलां जाल्यार तें तुज्याच बऱ्याक केलां. ताणें आपलो जीव संकश्टांत घालून फिलिस्तीकारांक मारलो आनी सर्वेस्परान इस्रायल कोचेर व्हड जोर दिले. तुज्याच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलें आनी तूं कुशाक जालोय. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना
दाविदाक मारून ही नोकराली रोबोट वाडयताय. जोनाथनाची पुत्रां साऊलच्या काळजाक बसली आनी ताणें सोपूत घेतलो. जिव्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव ताका मातसो ना. इतलें म्हणसर जोनाथनान दाविदाक आपयलो आनी सगळें ताका पळीत केलें. तेन्ना जोनाथनान दाविदाक साऊलुसीक हाडलो आनी आदलेच भाशेन ताकाचेशी रावलो. देवाचें उतरें. As above all coming and Gaudiya in number Q3, 166, Q3. एकदा जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां पर्यंत उतराचो बोबाड करूं नाकात. उतराचे चड बोबाड करून आपले मागणें आयकून घेतले अशें तांकां दिसता. तुमी ताचे सारकें जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणो. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमच्या बापा स्वर्गीच्या,
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो सोर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात नाशा जाल्यार तुमचो सोर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या इश्टानो, सुरवातेकूच एक घडणेचो उगडास येता. आल्ड्रिच नांवाचो तोडणाटो उदकांत पेंवंक चड हुशार आसलो, स्विमर तो जावन आसलो, आनी ताणें जायतीं इनामां ताणें आपल्या जिवितांत धडलोलीं. देवाचेर भावाक तो धरिनासलो, आनी जायते ताचे इश्ट आल्ड्रिकाक क्रिस्ती धर्मा विशीं आनी जेजूच्या कश्टां विशीं संदेश पावयताले. पूण असल्या संदेशाक तो आपले दोळे दामतालो आनी कान बंद करतालो. देव ह्या संवसारांत ना म्हूण तो चिंतालो आनी आपलें जिवीत जाय तशें तो जियेतालो. पूण एके राती वीज पडना देखून लागींच आसलेल्या स्विमींग पुलांत पेंवंक तो वेता. सरभोंवतणी सगळोच खाळोक आसलो, पूण स्विमींग पुलाक कशीच एक बिजलीचो खांबो आसलेल्यान थोडोच उजवाड थंयसर पडटालो. पेंवंक हुशार आसलेल्यान आल्ड्रिच वयर जावन उडी मारून आपली भुजां वयर काडटा तेन्ना वणटीचेर खंय ताच्या कुडीचो रुपकार एका खुर्सा भाशेन ताका दिश्टी पडटा. खुर्साची ताका म्हायती आसलोली देखून जेजूचो कुरीक म्हूण मानून घेता, दिमी घालता आनी बोगसोणें मागता. पूण इतलें म्हणसर स्विमींग पुलांत रातची ड्युटी करतलो तो वावराडी येता आनी वावर करून बिजली पेटयता. आल्ड्रिच उठून वयर जावन तकला नदर मारता तेन्ना स्विमींग पुलाचें उदक सुकयलोलें ताका दिश्टी पडटा. कारण त्या स्विमींग पुलाचें बांदकाम चालू आसलें आनी ताका लागून स्विमींग पुलाचें उदक सुकयलोलें. आल्ड्रिच चिंतूंक पडटा. आपणे ह्या खुर्साच्या रुपकाराक मान दिनासतना उडी मारलेली जाल्यार आपूण मरपाचो ताका हावें जाता. देवाचे कुशीक लागून आपूण साल्वार जालो म्हूण मानून घेवन क्रिस्ती धर्मान तो भितर सरता. वैभवाचे इश्टानो, आयचो विशय जो तुमी घेतला, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता, आयकून बरें दिसता. पूण आमच्या जिवितांत जेन्ना ओगत येता तेन्ना तें पाळूंक भोव कठीण. देवाचे कुशे प्रमाणे चलूंक सांत पावलू त्या सोलिनिकारांक बरयलेले पयले चिठींत 5व्या विसरांत 16वे ते 18वे वळींत बरयता. सदांच खुशाल रावा, थांबा नासतना मागणें करात आनी खंयच्याय परिस्थितींत आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ताक हांवें अशें करून तुमी देवाची खोशी पाळटात. वैभवाचे इश्टानो, खरें मागणें देवान सुचयलोलें. आमच्या बापाचें मागणें जेजू आपल्या शिष्यांक शिकयता सांगून की उतरांची घांटोण करून मागणें केलें म्हूण
कित्याक तसले उतरांक कांयच धोम ना. असली उतरां घोटान नासलेल्या बाताच्या फळां सारकी ती फकत वाग्याक उफेतात. पूण देवाचे सुचयलेल्या उतरांनी घडलेले मागणे फळां दीक जाता. कित्याक वैशिश्टानो देवूच जाणो आमी कशे भाशेन मागणे करचे आनी कसल्या वेळार कसली वस्त मागची पळय ती. देव बरे भाशेन जाणो वैशिश्टानो. आमचे बापा एक मागणे न्हय, जेजून एक मागणे शिकूंक ना, पूण भगवान आमचे बापा एक नमुनो. शिकवणी कशे मागचे आनी कितें मागचे तें जेजून शिकयला. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. घडये ही उतरां आयकतच आमकां घडये रोखडेच हात पांगरून देवाची कुशी मांडून घेवची अशें दिसता. माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या विस्वरांत त्या सुरवातेक जेजू एका खोडकाराक व्हरप. जेजू बेटा थंय लोकांची उत्पन्न ताची फाटल्यान वतालो. आनी बरयलेलें आसा तितूंत एक खोडकार जेजू सोशी येता आनी म्हणटा, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. त्या खोडकाराची गरज ती नितळ जावप. समाधान ताका भरयलो, फाबिनीन ताका सोडलेलो, एकसुरपणाचे जिवीत तो जियेतलो. ताचे व्हडल्यान व्हडली गरज म्हणल्यार आपूण परत नितळ जालो. म्हणून तो जेजूशी वता आनी ताचे खोडान भरलेले कूड तो दाखयता आनी म्हणटा, सायबा तुजी कशी जाल्यार, तुजी कशी जाल्यार तूं म्हाका नितळ कर, तुका जाय. आनी जेजू वैशिश्टान ताका निराश आपलो हात विस्तारून ताका लायता आनी म्हणटा, हय म्हाका जाय तूं नितळ जालो. देव वैशिश्टान बेस बरो जाणो कसली वस्त केन्ना दिवपाची पळय. देवाक जाय आमी ताचे थीर विस्वास आनी भावार्थ ठेवलो. आमच्या जिवितांत आमी जेजूची खोशी सोदून काडटा काय? जेन्ना आमच्या जिवितांत व्हडले व्हडले प्रश्न जातात, व्हडले व्हडले थाराव घेतात तेन्ना आमी जेजूची खोशी सोदून काडटा काय? जेन्ना आमच्या जिवितांत पिडा आखांत आडकोली येता तेन्ना, आमच्या घराब्यांनी वायट दूख पिडा आनी मरण पासून येता तेन्ना आमी देवाची खोशी सोदून काडटा काय? आपल्या जिवितांत वैशिश्टानो व्हडल्यान गडगितांनी आदी जेजू जायतो वेळ मागणे करतालो. ताच्या जिविताचे व्हडल्यान व्हड गडीत म्हणल्यार ताचे पोस्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण. जगसमेनीच्या मळ्यांत जेन्ना जेजू तळमळटालो तेन्ना ताणें बापाची खोशी सोदून काडली. बापा म्हज्या जाता जाल्यार म्हजे वेले पात्र वयस कर, तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं. जेजून आपल्या जिवितांत कश्ट स्विकारचे आनी कश्टांतले आमची सोडवण करची म्हूण बापाची खोशी जाली. आनी जेजून ही खोशी व्हडा मोगान आपणायली आनी ती साकार केली. जेजू वरवीं आम्हा समेस्तांक दारोवन मेळ्ळें. पळय बाबाचे इश्टानो, मनशाचें जिवीत सुख दुखाच्या जाग्यांनी भिल्लेलें आसा. आयज मनीस सुखाच्या पाळण्यात घोळटा जाल्यार केन्नाय दुखाच्या ल्हारांत तो घुस्पळटा. आयज मनीस जिन्सार सावर कश्ट सोंसतात.
थोडी कश्टाची काळ सोटावन संवसार दाखयता ते चुकीचे वाटेर वा वाट आपणायता आनी आपली पावलां फुडें मारता. तर दुसरी गोश्ट सोसूंक जायना जिवीत कबार करून घेवची. जेजून म्हाका चेष्टांनी आपल्या कश्टांनी आमची खुशालकाय करून आनी आपल्या कश्टा उद्देशी आमकां पाटकांतली मेकळी करून आमकां खरी खुशालकाय जाली. तर आतां आमी कितें करचें? कोण भाशेन आमचें जिवीत आमी करचें? पयलेच फावटी म्हाका चेष्टालो कोश म्हणल्यार फकत दुखूच न्हय, भोगोर कश्टांतल्यान आमी सूख जोडून घेवंक जाता म्हूण आमी मानून घेवया. आमच्या कश्टा दुखांत देवाची खोशी आमी पळयता तेन्ना खरी खुशालकाय म्हाका चेष्टालो आमी भोगूंक पावतल्या. दुसरें म्हणल्यार मागणें जावन हत्यार जे केन्ना व्हड व्हड झुजून आमी दोजीवण जावन आमकां आदार दिता. मागणे उद्देशी आमच्या सुखा दुखांत कश्टा बळांत आनी भलायके कडेन म्हाका चेष्टालो आमकां जायत व्हडली घोटाळी जाता. सगळ्याच्या जिवितांत खुरी जाता व्हड आनी बारीक, पूण हे खुरी व्हरूंक मागण्याची गरज, जेजूची गरज. जेजून मागण्याच्या बळान आपल्या कश्टाक फुडो केलो आनी बापाची खुशी आपल्या जिवितांत साकार करूंक पावलो. मागणे उद्देशी म्हाका चेष्टानो आमच्या जिवितांत कश्ट स्विकारुया आनी देवाची खोशी मानून घेवन दोजीवण जावया. आनी शेगीन जेजूचे आख्खें जिवीत जालें आपल्या बापाक एक वासनेचें बलिदान. सगळ्या वेळार जेजून आपल्या बापाक वखाणलो आनी आपल्या बरेपणाक उद्देशी बापाच्या नांवाक ताणें मोहिमा दिली. देवाची खोशी करप म्हणजे म्हाका चेष्टानो आमच्या जिविताचे खंयच्याय घडणुकांत देवाक आर्गां दिवप. थँक यू जीजस फॉर गिविंग मी दिस क्रॉस. Thank you, Jesus, for the suffering that you have given me. वही म्हाका चेष्टा बरें व वायट, सुख व दुख, खुशालकाय व देवाक मोहिमा. देवाक आमी मोहिमा दिता तेन्ना आमी आमकां पवित्रपण आमी जगता आनी आमच्या कश्टांक फुडो करूंक आमकां बोव फावो करून मागता. सांत सेबेस्तियानाची परबेच्या तयारेक सगळ्यार सांत सेबेस्तियान आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. ताणें आपल्या जिवितांत देवाची खोशी ताणें केली. बरो पर्यंत तो साक्षीदार कसो तो आपलें जिवीत जियेलो. देवाक साक्षी रावलो. बापाच्या नांवाक ताणें मोहिमा. तर ही ताची आयच्या दिसाची उतरां तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमच्या बापा मागणें म्हणटाना उदीक भावार्थान ती आमी उलोवया आनी म्हणटाना देवाक दिन वाचुया, आर्गां दिवया. सगळ्या गोश्टांक तर ह्या दिसा भेटेन देवाचे कुशीक सदांच आयटी आसूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमी बापाची करता आनी मागता. आता आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी देवा बापाक करूया.
आमचो व्हड आडकळी विणे फुडें व्हरून तांकां पळते आत्म्याचे बोग दिवन बापा लागीं मागया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमी आमच्या आवय बापायचो, शाबाय शामायचो, सासूमाय सासूबायचो उगडास करया. तांच्या बरे भलायकी आनी कुशळटाय पासत आमी मागया. आनी जर तर ती ह्या संवसाराक अंतरयात तर तांकां सोडीची सूट मागया. आनी आमची पासत विनोदी करून बाबा लागीं मागया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आजच्या दिसा आमकां खोलायेन समजणी दिवन आमचें जिवीत नवसरूंक वावुरलेले फादर पिटराचे देवाची सभा बेसांवां बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. निवडणुको जावची आसात. सांत सेबास्टियनाचे विनवणी आमचे गोंय राज्या खातीर वो करून आमचे मडकय मतदारसंघा खातीर आमी मागुया. दर एका नागरीक आपलो हो देवबिरांतेन आनी देशाचे हिता खातीर वापरून देवाची कृपा आमचेर आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आयच्या नव्यान भेटयल्या कुटुंबाचे बरी भलायकी आनी शांती पासत आमी मागुया. त्याच परी आमचे दुर्गाचे पवित्र सोबे पासत वो करून हे मिनसांत वांटो घेतल्या घुसक्या कोती खातीर बापा लागीं खातीरकायेन आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. ओगेपण आमचे खासगी मागणे देवा थंय आमी आतां उबारया. व्हडा बाबा ही तुजी भुरगीं तुजे काल्पनीक विस्वासान रमतात. जे अंतरायकांच्या काळजांनी उदरताय ते शांती पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. विठ्ठलाच्या वेळामध्ये गायन गाऊया. Hymn number C6 page 13. C6 page 13. Bahagia funamone Raja Sadamo
पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागत. सोरेस्वर आमच्या मोगाळ बापा, सांग सगळ्या तुझ्या रोगसाचे दोय समोरून दिनवासनेचो योजना आमी तुका भेटयता. तुज्या देण्यार भावार्था खातीर म्हणून आनी सर्गीचे महिमा जोडून ताका फावो जाले. तशेंच तुज्या देण्यान पातकांचे बक्षणे जोडून आनी शांतीन जिवन आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबावया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवास दिया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर आनी सरस्थाय जेजू क्रिस्त आमच्या कन्या वरवीं आमी तुका दिनवास दिता. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत सेबास्टियान तुज्या रक्ताक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगार पावलो तुजी विचित्र पद बी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताच्या सत्ताय क्रिस्त आमच्या कन्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णाय पडतलताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वेन निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तो पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश मोडून सोंसुंबेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवास तो मोडलो. तो आपल्या शिकान दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें खास तुका नव्यान दिनवास दिलो. ती आपल्याशी सांगतली आनी म्हणलें, तुमी समेत घेयात आनी आदले घेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्यार तुमचे पासत आनी समेत मनशा पासत तें बरोच जालें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट ओरगोट करिता. सोम्या जेजू आमी मोगतो घाता आनी एकाची देणगी येता. तिके फावटी तूं गोवायूचो आमी तुजें कोण करता. बापा जेजूच्या
आनी हो जिविताचो उणो आनी सडोवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी भगवत शेवतले आमकां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत भरले. पुनर्जीवनपणाचो बरो सदून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची कागद कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेळ्ळे समेस्तान तुजे परजोळीत मुखार मळपळून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंगवार मारे देवाचे माये सांगात भाग्यवन झुजायची नकोती भाग्यवन दोन दुता आनी सर्वकारी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखात आमकां वांटप. तांच्या सांगाता तुजी महिमा घालून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवेदार बापा चोर वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक आमच्या गोंधळाची आम्ही म्हणा कर. ताणें शिकलेले प्रार्थन आता आमी सगळी दिल घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य तुझी कशी आमचो आनी आमी तुगेल्यान बक्षिता तशी आमची पक्का भोगोस आनी आमकां तांडेक पडून दिनाका वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांनी आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुती चोर पथकांनी सुटय आनी चोर आखांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी रात चलयता शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सदां गांव तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती. संसाराचे पाप काटोले आमची कादूर गो. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमची कादूर गो. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात. शेळीच्या जेवणाक आपल्यातली आमी सगळी सुपारी. Please press the bell and page number D26, page 61, D26.
प्रार्थना सर्वपदवीदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सांजा बसक्यावर साक्षात जे द्वैताच्या दिसाक त्या सर्गीच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला ताचे वरवीं तुझे सुबांधणी आनी आमकां भोर या तुझ्या साक्षांनी आपल्या कष्ट जगतांमध्ये जेजूच्या मोगा पासत दुस्मनाचेर बलिश्ट झूज मारले ते दोळे आमकां धरून आमचे उपद्रे खोश कीड सोसणी खायन भोगूंक आनी भक्तिमून जिणेचे दोय दोडून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं तुमच्या सगळ्यांच्या नावान फादर पिटर फर्नांडीस पिलार संस्थेचो तरणाट्यांक पिलार संस्थेची ती जाणवळ प्रकाशीत करतात. Father Peter, we are so privileged to have you for this fourth day of Novena. Thank you so much, Father. तशेंच 26 आमच्या फेस्ता Father, we extend our invitation to you. Thank you. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणें सांत सदस्यांक येव उणवंत सांत सदस्यांक जेजूच्या साकरा विश्वास रोज म्हाका तुका मानता आनी तुका उलो मारता वाचपाक म्हणून सगळ्या सांगलेलें आनी आशा आसलेले म्हजे पासत आवडतो दाय म्हाका पाव तुका लागून एकेरी तेणी सगळ्या म्हज्या गरजांनी दुखीनी आनी कोंतीनी भोग करून हांगा मागचें कितें जाय तें आनी हांव पावसो परगट देवाक तुज्या आनी सगळ्या भक्तांच्या सागता सासणाच्या सासता हांव तुका वासायता देवाकी म्हणटा सांता बसण्यो केन्नाच करचो ना तूं तुजो व्हडलो उपकार आनी केन्नाच तुका मानून नासतना रावचो म्हजो खेरीत आनी पवित्र आसपारी कसो आनी म्हजे फुडें पडटा कितेंय करतलो हांव सगळें चोरी तुजे देव आसा. सांता बसण्यो आमच्या पासत मदत कर जे आमी तुका मानता आदार मागता आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवन तुजी खुशी सरगाट जाता तशें संवसारांत जावं
मरे bergembala sore seperti jatuh asa wastre मध्ये कुसदो आणि सदो तुझा पुढचे उन्नत बापा पिता आणि पवित्र आत्म्या In number 14, Orna kelo soglia moda, tuje tulo rajiun soglia sadia, luji povi koshi turun sosa, sogli vigna papa am jiniva, aizo soboksi nai patayam ji, am Jesu gloria boksi kalami, tuja jana bukti kayawani, Deuni Purwapur am Jakazani, am Jodis Poto Udoniamka, Soles Korsani Monoromana, Tuja mesa vidi posoyamna, Bukenyam yamunya am jikaza, Ormeci tuja mogaci borai, Oni tuje kakluti cikolai, Tuang somur itiam cikolai, Boyang kamera tuje oslopai. Amen. Oka tuya, oi saja, oi mora, sase posya boka tuya, oi saja, oi mora. Yesu lagi Yesu lagi Sorpira,